इंडिगो फ्लायटाच्या शौचालयात सिगरेट ओडिल्ल्यान फ्लायटात फायर अलार्म वाजलो। ह्या खातीर प्रवाशांच्या मनात भय निर्माण जालो। हाका लागून दाबोळे पुलिसांनी प्रवासी गद्दाम श्रीनिवासा आड FIR नोंद केला। RDX गोवा खातीर दाबोळच्यान प्रसाद नाईक। CISF आमकां कंप्लेंट दिली along with one passenger by name गद्दाम श्रीनिवास son of Gangaram, age 45 years, वो आंध्र प्रदेश रावपी आणि वो राती 24 तारखेक रातचो फ्लायट ताणें घेतलो हैदराबाद टू गोवा आणि हे फ्लायटीक येता आसतना एक 10 मिनटां फ्लायट उरलेली गोवा हितून लँड जावपाक आणि त्या टायमाचेर एका पायलटाक एक फायर अलार्म मेळ्ळो फ्लायटीचेर। सो तेंचेर मागीर इन्वेस्टिगेशन केलें आणि तांकां कळ्ळें की एकटो मनीस भितर लॅबोरेटरी टॉयलेटीन भितर तो सिगरेट ओडटालो आणि सिगरेट ताणें लायट करून तो ओडटालो। सो तेजे वयल्यान मागीर ताका एप्रिहेंड केलें, ताणें कन्फेसूय केलें की आपूण सिगरेट ओडटालो म्हणून आणि ते सिगरेट ताणें हितून ताणें फ्लश आउट केलें आपले लॅबोरेटरीन। मागीर ताका हाडून इन्वेस्टिगेशन करून ताका तेंच्यांनी हाडून इन्क्वायरीचे मागीर आमकां हँडओवर केलो CISFाक इंडिगो एअरलायन्सान आणि मागीर ते आमी घेतकूच ताजेर आमी FIR रजिस्टर केला अंडर सेक्शन 287 ऑफ भारतीय न्याय संहिता आणि फर्दर इन्वेस्टिगेशन ते